सवण्यांची शाळा कमलादेवी राव देशपांडे. वळख कमलादेवी राव देशपांडे. जल्म 1926. 1962 ते 1980 मेरेन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर खळार आनी मळार, चावडीर, व्हनीबायली वासरी ह्यो कार्यावळी सादर करून त्यो भोव नांवरूपाक आयल्यो. तांणी भुरग्यां खातीर बरोवन उजवाडा हाडिल्लें साहित्य म्हणल्यार बाल्यो काणयो, चिरमुल्यो, गिजबिजलें आनी गोंयकाराले पडवीर. कोंकणींतल्यो ओंपारी आनी वाक्यप्रचार ह्या विशयाचेर तांणी खूब बरप केलां. म्हणी फाटली काणी हें दर एके म्हणी फाटल्यान आशिल्ली काणी सांगपी सदर तांणी खबरांपत्रां खातीर बरयिल्ले. तांचीं पुस्तकां आतां उजवाडा आयल्यांत. सवण्यांची शाळा ह्या भुरग्यां गितांत तांणी सवण्यांच्या सैमीक शिकपांत आनी मनशांच्या शिकपांत कितलो फरक आसा तेंच दाखोवपाचो यत्न केला. सवण्यांचे शाळेंत जी खोस दिसता, जें मेकळेकायेचें वातावरण आसता, तें आमच्या शाळेंनी नाशिल्ल्यान आमच्या भुरग्यांक गोडी दिसना. शिक्षणाचें उद्दिश्ट सैमीक शिक्षणानच गांठूं येता अशें कवयित्रीक सांगपाचें आसा. पळय गे आई सवणीं कशीं आपले शाळेंत जमतात. पिंपळाचे ताळयेर तीं चिव चिव करीत शिकतात. एकच वगत ना तांकां शाळेंत जमा जावपाक. आमकां मात पावूंकूच जाय 8:30 टायमाक. पिंपळा वेल्यान वडार आनी वडा वेल्यान माडार. धोलतात तीं बेस बसून चुडटांच्या व्हड्यार. झाडांच्या ताळयांचे करून सोबीत झोपाळे हालत धोलत गायतात तीं आपले उमाळे. आमकां मात सगळे त्रास शाळेंत वचूंक वाज. हुर्थ हुर्थ हीच आमच्या वर्गांतली भास.